आज भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनान जे आमचेर स्टेटमेंट केले एक्टिविस्टांचेर एक्स्टॉर्शनिस्ट काय म्हणून त्याच्या खातीर आयज आमी सगळे हांगासर येवन देव बोडगेश्वरा फुड्यान सांगणे करून पानाचो विडो नाल्ल आनी केळी दिवन आमी हांगासरले जे सांगणे करपी आसता तेंचे कडल्यान सांगणे करून घेतले आणि देवाक आमी सांगणे केले की आमचेर जेणी आरोप केला तो जर आमची चूक मागिना त्याचो सोक्ष मोक्ष त्याच्या पार्टीचो सोक्ष मोक्ष तूच लाय म्हणून पुढे आणि म्हाका काय उलोवपाचें ना रामा उलय. आयचो स्टेटमेंट जो आहा पळय आयला गिरीराज पै स्पोक्स पर्सन हितून टायमिंग जो आहा पळय हेजी चुकीचो टायमिंग ना आनी कित्याक लागून सांगता. आयज गोंयान सरकार जे आहा पळय जे ओपोजिशन येता तांकां विकते घेवन तेंच्यांनी आयज 33 म्हणून केल्ले आहा आनी आयज तांकां ओपोजिशन नाका आनी जे थोडे पयर एक्टिविस्ट जे उरलेले आसा गोंया खातीर वावुरता स्वप्नील चेल्लेकर दिपेश नायक हे सगळे आमी शंकर पोलजी प्रतिमा हे सगळे जितले एक्टिविस्ट आहा पळय हेंचेर क्लाउड अडवारीस हेंचेर आतां बगलाटां घालपाक लागला हे लोक थोडे म्हणटा ते आतां हेंचेर खंय थोडे एक्स्टॉर्शन करता खंय पयशे घेता. 24 वरांचो टायम दिता हांव तुका कोणाक गिरीराज पैक आनी बीजेपी सरकाराक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक विश्वजीत राणे 24 वरां भितर कित्याक स्पोक्स पर्सन सदांच पार्टी सांगता ते उलोवपाचें आसता. हांव अशें धरता की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तनावडे विश्वजीत राणे हे जो टॉप मोस्ट पोजिशनाचेर आहा यांच्यांनी ताका सांगला आनी तेणी उलयला. 24 वरां दिता तुमकां ह्या 24 वरां भितर तर तुमी ताचेर केस घालना एक्टिविस्टाचेर आनी ताका केस घालून ताका तर वराना पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार तुमी जे कितें तुमी तोंडान उलयला पळय हे तोंडान ते कोणी घातलेले तोंडान उलयला खरेंच तर तुमी खऱ्यांनीच तर एके आवयचे आनी एके बापायचे तर आसा वेर्णेकर आनी हे सरकार जाल्यार तुमी फाल्यां 24 वरां भितर हे एक्टिविस्टांक उखलून पुलीस स्टेशनान घाला सत्य रे. आनी जरी तर जायना जाल्यार हे तूं जे म्हणलेले आसा ते परत परत आमी विचारतले. 150 कोटी सीएमाचे बायलेन आमी क्लेम करता सीएमाचे बायलेन 150 कोटी घेतले करप्शन ब्रायब मागिल्ली आनी प्रमोद सावंतान 150 कोटी मागता म्हणून सांगिल्ले. हे सत्यपाल मलिकान गव्हर्नर जो हांगासर आशिल्लो ताणें सांगिल्ले. ताका अजून पर्यंत अरेस्ट कित्याक करना डेफेमेशन केस कित्याक घालूना म्हणल्यार हेजेर सत्य आसा की 150 कोटी तुजी बायल मागताली 150 कोटी तूं चीफ मिनिस्टर मागताली. आता हेतून क्लियर कट जाता की हे करप्शन जे करीत आसा आनी एक्टिविस्ट जे भाव जे मुखार सरोंक सोदता तांकां तुमी आज टॅगलायन दिता. तुमी यो मरे तुमी यात तुमी विचारात मरे सर तुमकां 24 वरां दिला 24 वरांनी तर तुमी त्या एक्टिविस्टांक अरेस्ट करिना जाल्यार हेतून कळून येता की ते पोके फार फोडटा पळय हे पोके फार आमी चॅलेंज मारता मरे. रामा काणकोणकर आसा शंकर पोलजी आसा दिपेश आसा संजय बर्डे आसा हांगा लायव्ह आसात देवाच्या मुखार आहा तुमचे सारखे न्हू. महालक्ष्मी देवळीके फुडल्यान तुमी प्रॉमिस घेवन तो खड्डो आहा पळय तो गेल्लो दिगंबर कामत आपल्याक देवा कडेन विचारले आनी गेला म्हणून तशें न्हू. देवाचे भुमीचेर उबे रावन उलयता म्हळ्यार सत्य उलयता. तुमचे सारखे फोटींग न्हू. महालक्ष्मीक फटयले तुमी खुर्सा कडेन रावन खुर्साकूय फटयले. सो आमी एकूच सांगूंक सोदता की जरी तर तुमकां दिसता 24 वरां भितर कितें तुमी लिस्ट डिक्लेअर करा गोंयान लिस्ट डिक्लेअर करा कोण कोण एक्स्टॉर्शन कोणी एक्स्टॉर्शन केला कोणाक कोणाक विचारला कोणा कडल्यान पयशे घेतला करा. नाजाल्यार हे तोंड दाट आहा पळय बेश्टें कितें तोंड जिबली आडवी पडटली लक्षांत घे. हेज्या पयलीं थोड्यांची जिबली आडवी पडल्या जोश म्हणून लक्षांत घ्या कितें उलयता ते सत्यान उलय. आनी हांव चॅलेंज मारता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक बीजेपी पार्टी चॅलेंज मारता की तुमी तर 24 वरां भितर हे एक्टिविस्टांक तर तुमी धरून भितर उडयना जाल्यार तुमी हे चोर डिक्लेअर करता. तुमी बीजेपी सरकार आहा पळय ते हे चोर फोटींग हे दुसऱ्यांक आपूण चोरता आनी दुसऱ्यांक चोर म्हणून म्हणपाक भोंवता. तुमकां परत सांगता 24 वरां दिला खरेंच आवय बापाचे कास्ताचे तुमी खऱ्यांनीच तर तुमी ह्या भुमीचेर आसा जाल्यार तुमी भायर सरच्यांनी अरेस्ट करचे. आमी हांगा गोंयांनी आसतले तुमी सांगा आमकां पुलिसाक धाडा अरेस्ट करून व्हरा आनी जरी तर करिना म्हणजे हेतून क्लियर कट जाता की तुमी एक्टिविस्टांचे नाव जे आहा पळय ते घाण करपाक मुखार सरता.